खाशा फिरगस घरांक आमी ह्या संभ्रमाक स्वागत करता. आतां सुरविल्लें गीत आमी गावया. ह्या वेळार पुरुशावान देवाच्या उतराक सन्मान करचो रीत हांगासर चलता. सुमियान तुझे उतर जिवीत दिता, जिविता वाट मुजी उजवाडायता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळगता, जिवीत मोचे सुफळ करता. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. सोम्या तुझे उतर जिवीत आसर, आत्मिकतान मोजी तांबाशी कर. कृपे सर्दी तुझे थंय पावासर, हादन म्हाका सांबाळ दवर. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अवस्वर 7. एक पावटी जेरुजलेमांतावन आयल्या पारिजवाचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयलें. पारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजां प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वसून आयल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मोडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान पारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशेंत प्रावाद कर म्हणलें. ई पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज मुजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी मुजें भजन करचें. करी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मून धरून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मोयजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक
काणीक म्हूण भेटोवन दिला, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवयक बापयक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवाडतात. अशें तुमी पाण आयल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फोळ करतात. असले हेरी जायते तुमी कर नासात. परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचें भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताजे शिस येवन ते वोपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगले, तुमी हेरां बरी समजून येनातलेले कितें? भायर तावन मनशाचें भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळूंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व काणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी म्हूण धरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, सोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, घर आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. जेजू थंयचो भायर सरून तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयेन कोणायकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरूंक जालें ना. ताजे विशयेन एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरून ताच्या पांयां पडली. तिजे धाकटे दुवेक देंवसार लागलो. ती एक अनभवार्थी जल्मोन सिरोफिनेसिया प्रांताची. आपले दुवेक लागलो देंवसार धांवडायजे म्हूण ती परत तुंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काण सुण्याक उडोवचो सामाने. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धन्या. तरी भुरग्यांनी उडयले उंड्या कुडके मेजा बंदाक आसली सुणी कातात न्ही? तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशीत, तुजे दुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिजी धूव हांतुळण्यार न्हिदून आसलेली तें तिणें देखलें. तिजो देंवसार सुटुल्लो. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेन मुखासन देकापोलीस म्हणजे 10 शहर गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवरच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजे म्हणून तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काण ताच्या जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनये म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड ती गजयत गेली आनी आयकल्ली सर विचबीच जावन म्हणाली, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. अवस्वर 8.
त्या दिसांनी अनेक संदर्भात व्हड एक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक जशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हणलें, ह्या लोकांचे म्हाका सुसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगाता ती रावल्या आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशीं घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तांचे मदलीं थोडी पयस जावन आयल्यान. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंडे आनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जाय? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गान दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आशिल्ल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकां वाडूंक सांगलें. ती सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली. खावन उरिल्ले कुडके हारोवन काडटना 7 दाली भरली. जेवल्लो लोक चड उणे 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मचव्या सोडून दालमानुता गांवांक पयन गेलो. तशें आसता थोडे फरिजीव जेजू जशे आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका परकून पळोवच्या खातीर ताच्या लागची एक दैवीक कुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण कुणा मागता? ह्या संततेक कुणा बिलकुल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगता. तितल्यार तांकां पाट घाल तो परत्यान मचव्यार सडलो आनी पेलेतेडीक उतारलो. आनी आतां शीस उंडे हाडूंक विसरलेले. मचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां चत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदेच्या खमीराची चत्राय घेया. आनी शीस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नात देखून तो तशें म्हणटा जायजे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितलेंय पारखूंक कळना? तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना? आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं तुमी कुडके भरून काडले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनिकी तुमकां समजना? अशें ते बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एका कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका म्हणलें. थंय ताका हळ्ळेच्या भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हणून ताच्या लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हणलें, मनीस म्हाका दिसतात, पूण रूख चल्लेले बरी म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा पाटींत हाडून म्हणलें,
हळ्ळेक बी विशी जाल्यार ही गजाल कोणायकी सांगिनाका. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांक भायर सन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुआ म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तोवर जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात? पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेदवां आपणा विशयान कोणायकी तांणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो पाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रोक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगात आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्थ्या पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकात? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकवणेक लसता ताका मनशापूत भाग्यवंत देवदूता सांगाता आपल्या बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. हावासर न्हू. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा आजार आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागची नात. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार ओरे विंगड सुवातेक आपूण व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकारांक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचे म्हणून ताकाच कळूंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर दंबाण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्ट करून भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवन येताना तांणी पळयल्लें ते मनशा पूत मेल्ल्यांतलो जिवंत जायसर कोणायकी कळे नये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी ही उतरां घट्ट मोतींत वेली. पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करतले. शेकी तांणी ताका एक सवाल केलें, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात तें कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलिया पयलो येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. तर मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय आनी सर्वांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हणून ताचे विशेंत पवित्र पुस्तके बरोवन आसा तें कितें? पूण हांव तुमकां सांगता,
एलिया येदळस येवन जाला आणि ताचे विशेंत पवित्र पुस्तकी सांगला त्या प्रमाणे जाय तशें तांणी ताका सलयलो. आणि ते हेर शिसा लागीं पाटी येता आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांच्या लागीं तर्क करून आसलेले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सकड आजाप जाले आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करून आसल्यात म्हणून जेजून तांच्या लागीं विचारलें. तवळ जोम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मनो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयल्या क्षण ताका धरणीक आपटिता, उपरांत तो फेंड ओंगता, दांत खिरलिता आनी रूख जाता. त्या देवसाराक भायर घाला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ये अविश्वासी संतते, केदोळ पर्यान तुज्या सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयलच देवसारान त्या भुरग्याक उंसामळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदार लोळून फेंड ओंगतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करीत म्हूण तवळू तवळू ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरी कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार. सत्वंतल्याक सरू संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सत्मंता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आदार दी. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी भरून आयिल्लो पळोवन जेजून देवसाराक भेश्टावन म्हळें, भेऱ्या आनी मोन्या देवसारा ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फर्मायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्यांच्यो जायत्यो वोडी काडीत देवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो गी साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. घरा वेतस जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. थंय थावन भायर सन ते गालिलेयांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचें नाका आसलें, कित्याक ताचे शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो. मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जीवन उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करून आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेदवां तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सक्तांच्या की निमाणो जाय जई आनी सक्तांचो साकोर जाय जई. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलोवन धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता
तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पटयल्ल्याक घेता. जुआंव ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नवी देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पटला उदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता ताचेर इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटा ह्या लाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता. ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यान उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 हात आसून एमकणच्या पालवनात असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पाय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पाय आसून एमकडच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून उडय. 2 दोळे आसून एमकणच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळटो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठ आळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका कारसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसून दी, तेद्वा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. अवस्वर 10 जेजू तेंतावन भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी यॉर्दने पोलतोडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिसेव ताचे सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसरे लागली लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशीन हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिशांनी बेश्टायली. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक
म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसलांचें ससय. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना, ताका तांतूं रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिमी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बोऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडोंक हांवें कितें करी जय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवीशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फोटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान गल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गवंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. ताची उतरां आयकून शीस थटक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट. हे खरेंपणी सुवेच्या बिड्डांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायन रिगासो ना. हें आयकून ते आनीक चड आजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्ही, देवाक सरसंगती साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भावा भयणींक, भुरग्या बाळांक भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भूंय बाट जोवन घेतलो. सांगातास दोगदोनी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. आनी आतां जेरुसलेमाक सोडून वेचे वाटेर ते आसले आनी जेजू तांच्या फुडल्यान वेतालो. ताचे शीस विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक उबेल्लो. तवळ बारांक परत्यान कुशी कापून आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयान तो अशें सांगी लागलो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. ते मनशा पुताक दन प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातान दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले
आणि अन्य जातीचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताचेर तिंबी उडयतले, ताका जेरमान मारतले आणि शिकितांचो जीव काडतले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजूसशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागसो एक उपकार आसा. तूं तुवें आमकां करीसे. हांवें तुमकां कितें करीसे म्हूण तुमची अपेक्षा? विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेमत पावतस. आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयचे. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गी? हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी? सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जाण हे आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशीं आपोवन सांगले, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांच्या मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमच्या मदें तशें जाय नये. तुमच्या मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावन दी. आनी तुमच्या मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावन दी. मनशापुती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना. बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडवणे पसत आपणाचो जीव दी जाय म्हूण आयला. अशें जेजू आनी ताचे शिस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेतना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा थिमेनाचो पूत बार्तिमेन नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर म्हूण व्हडल्या ताळान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका थोंड दंप म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुड्या कापोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार तांणी आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्ट कन्न उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीचें म्हूण म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वोस, तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. आवस्वर 11. जेजू आनी ताचे शिस जेरुजालेमा लागीं पावले आनी ओलिवे दोंगराच्या लगसर आसलेल्या बेतफागेक आनी बेतानियाक पावतस आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या समकर आसा ते हाडलेक वसा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें. आजून पर्यान कोणूच ताचेर बसोंक ना. ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा.
आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी गरज जातस तक्षण तो तें फाटीं पावीत करतलो म्हणून सांगा. शीस गेले आनी एक दारा भायल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरूं तांकां मेळ्ळें. तांणी तें सोडयलें. थंयच लागसर उबे आसलेल्या थोड्यांनी तुमी कितें म्हूण शिंगराक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विचार केलो. जेजून सांगिल्ले बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें. शिंगराक ते जेजूसाशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडोवन घाले. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. लोकांचो म्यान जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळ्ळे. हेरांनी शेतामळ्यांनी बेंडिल्ले रुखा झाडाचे ताळे वाटेर शिंपटायले आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो. होसान्ना, सर्वेस्पराच्या नांवी येतल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचें राज्य उदेव. ताका आनंद जावं. होसान्ना अत्युन्नत देवाक. अशें तो जेरुजालेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो. थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवच्या भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बेथानियाक भायर सन गेलो. दुसऱ्या दिसा बेथानिया तावन फाटीं येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयसर पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळेवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हूण तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरां जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडा कोणूच मनीस केदीस तुजें फळ खावंक फावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुजालेमाक पावतस जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांडे आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें वमत्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर सोमेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतले. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदनेर पडले. पूण लोक सकट ताच्या शिकवणेक आजाप पावतलो देखून ताका ते भियेतले. आनी सांज जातच तो आनी ताचे शीस शारा भायर गेले. सकाळी ते आपले वाटेन वेत आसतना अंजुराचो रूख पाळपर्यान सुकोवन गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडलेले संगतीचो पेद्रूक उडासाक आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय, तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकोवन गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सत मानीत जाल्यार तें ताणें सांगले बरींच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच.
ह्या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार ते बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो. जेजू आनी ताचे शिस परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक, शास्त्री आनी जुदेवांचे मतपारी ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां म्हूण तुमकां सांगता. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेकाक तर करूंक लागले, आमी कितें म्हणचें? देवातावन म्हणूं जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत मानलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशातावन म्हूण म्हणयावे, जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हूण समेज ताका मानतले देखून लोकांक ते भियेतले. आमी नेणाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांव तुमकां सांगचो ना. अवस्वर 12. उपरांत जेजू तांचे लागीं वापरांनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक घाण्या फोंड कडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत तो मळो वखलांच्याक गिणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाको खंयचो वेळ येतच गेणी बाबती मेळोवंक आसलेल्या फळाचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक वखलां सरशी धाडलो. पूण वखलांनी ताका धरून मारलो आनी रित्या हातांनी ताका पाटी धाडलो. धनियान परत्यान तांचे सरशी आनी एक साकराक धाडलो, पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकलाप केले. धनियान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी तांणी जिविशीस मारलो. तरी हेरा साबारांक ताणें धाडले, पूण वखलांच्यांनी थोड्यांक धरून मारले आनी हेरांक लगाड काडले. शेकी धाडूंक उरलेलो म्हळ्यार एकलोच, तासोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशी धाडलो. पूण ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, अळे, हो सगळ्या दायजाचो वारेस्तार. येया, ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें. आनी ताका तांणी धरून जिविशी मारलो आनी ताणें ताचें मोडें दाका मळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाका मळ्याचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वखलांच्यांक नाश करतलो आनी आपलो दाका मळो हेरांक गिणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां न्हय? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडोळस फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम हें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही वपार आपणाकच मारिल्ली म्हूण ते समजले. ताका ते कैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते सलतस रावले. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी संपडावन घालीचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिसेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणाय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा परतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? आमी तो फारीक करीचे की करूंक नजो? जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोडटात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी?
ताणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशयांत आजाप पावले. उपरांत साधुसेव जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सशीन येवन अशे सवाल करूंक लागले, मेस्त्री, मोइजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायलेक सोंड वसात जाल्यार सरल्ल्या आपल्या भावाक ताचे विधो बायले लागीं लग्न जावन सरल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मौन पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मौन पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्या पर्यंत तिचे लागीं लग्न करून घेतली. तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सगळ्या फाटल्यान ती स्त्री मौन पावली. तर मेल्ल्याच्या जिवनपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्ही. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाचे समर्थे विशयां ती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्ही. मेल्ल्यांतलें जीवन जातच दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातलीं. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मरण पावुल्ले जीवन जातात म्हणल्या विशयांत मोइजेन ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशयांत शिकोवन बरोवन आसा ते तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते सुकून पडल्यात. शास्त्रा मदलो एकलो जेजू लागीं साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रासो वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना, हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या शक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरींच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व ओम बेटोवण्यो आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. ताची जाणतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेय ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. परत्यान जेजू देवाळान शिकोवन आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो, क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें? दाविदानच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल मुळा अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरींक, तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. अशें दावीदस ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताजो पूत जावचो कसो? लोकांचो तो व्हड जमो जेजू कुशीन आयकून आसलो. तेदवा आपले शिकोवणेंत तो तांकां सांगी लागलो,
शास्त्र्यांची सतराय घेया. पांय आंघोळ नेसून भोवूंक पेटे सालांत सगळ्यांचो सलाम जोडूंक सिनगोग सभेंत मुक्ली बसका आनी जेवणा पंक्तेर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां घेळतात. तांकां मेळटली कठीण क्यस्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या खजना समकार बसून आसता लोक धर्म पेंटेत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबारग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेंटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सगळ्या प्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरल्लो उरुल्ले घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे कितें आसलें तें पुरा आपले पोटाची पोडूस हांतून घालें. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. एकटी बरो मावून रव्या. देव आमचे कडेन कितें उलयता म्हणलें आमी आयकुया. उबे रावन आतां आमी निमाणें गीत गावया आनी आयचो सुवार्ता वाचपा रीत आतां अखेर करया. जेजू तुजी उतरां काळजा सोसून तो. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विश्वास. जेजू तुजी उतरां तानेल्यांक उदाक. जेजू तुजी उतरां भुकेल्यांक जेवण. जेजू तुजी उतरां मेलेल्यांक जिवीत. जेजू तुजी उतरां रडतेल्यांक बुजोवन. जेजू तुजी उतरां अपराध्यांक माफी. जेजू तुजी उतरां गुलामांक सुटका. मोगाळ पुत्रा सोबेन अवकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. बकेवाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.